पातोळ्यांचो घमघमाट आख्ख्या घरभर पसरला. आज नागपंचम म्हटले पातोळे शिजयताच तुमकां सगळ्यांक नागपंचमीची हुनहुनीत परबी दिवची. घराघरान आज पातोळ्यो करतात. कोण चुनाचे करतात तर कोण चण्या डाळीचे. म्हाका पर्सनली चुनाचेच खूप आवडटा. कोण फुगयल्ले तांदूळ वाटून पीठ तयार करता तर कोण तांदळाचे पीठ मळून पातोळे थापतात. आजकाल तर लोक केणायल्ल्या पिठाचे म्हळ्यार पिठाची उकड काढून पातोळ्यो करतात. मोदकाच्या पिठा भशेन प्रत्येकाची वेगळी वेगळी पद्धत. खरें सांगपाक म्हळ्यार पातोळ्यो करपाक आमी भुरगेपणापासूनच शिकतात. नागपंचमी दिसा मम्मा आणि काकींची एकूच धमकी आसताली, पातोळ्यो खांक जाय जाल्यार करपाक बसात. पातोळ्यांच्या आशेन मुकाट्यांनी थोडी थापूंक आणि थोडी भरूंक बसताली. अशें करून पातोळ्यो करपाक शिकले. ते दीस पूण वेगळेच आशिल्ले. एक पातोळी खावन मन धादोस जाय नाशिल्ले. 4 ते 5 तरी पातोळ्यो पोटान वयतालेच. तर आजच्या दिसा पातोळ्यो करात आणि पोटभर खायात. नागपंचमीची तुमकां हुनहुनीत परबी.